पास्काचे तिसरे सातोळे बुधवार. जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 6 वळी 35 ते 40. जेजून लोकांचे उरपंचीक म्हटले, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केदीस भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदीस ताण लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार धांवन देवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, सगळीं बापान म्हाका दिल्यात तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. पूण निमाण दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नव्यान जीवन करची. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जीवन करतलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्तांव.